नमस्कार माझ्या मोगा इश्टांनो, हांव प्रणाली आनी तुमचे सगळ्यांचे आमचे यूट्यूब चॅनलाचेर स्वागत आसा। आयज आमी करया सुंगटाचे काफ्रियल। हे खावपाक खूब म्हळ्यार खूब रुचीक लागता। तर यो सुरवात करया। ताच्या खातीर हांवें हांगा थोडी मिडियम ते मोठी सुंगटां घेतल्या। ही सुंगटां उदकान बरी धुवन घेतल्या आनी साफ करून तांचो हांगा काळो धागो आसता तो काडून घेतला। आतां हांकां आमी मॅरिनेट करून घेवया। तातूंत घालता 1 चमचो मीठ, हांगा तुमी तुमच्या चवी पुरती वापरात। अर्द चमचो घालता हळदीचो पिठो, अर्ध्या लिंबाचो रस असो बरो पिळून घेवया आनी ते आमकां अशें बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। अशें बरें मिक्स करून घेवया आनी एक अर्द वरा खातीर काडून मॅरिनेट करपाक दवरया। ताजे उपरांत आमी काफ्रियल मसाला करून घेवया। ताका लागून हांवें हांगा 1 चुडी ओली कोथमिरेची घेतल्या, 3 ते 4 हळवी मिरसांगो घेतल्या, तांचे तो देठ काडून घेतला, 1 कांदो असो उबो चिरून घेतला, थोडीशी आमटाण, 7 ते 8 लवंगां, 8 ते 10 मिरयाचे कण्ण घेतल्या, अर्द लिंबू, 2 तिखीची पानां, 4 ते 5 लसणीच्यो पाकळ्यो अश्यो बऱ्यो सोलून घेतल्या, 1 इंच आल्याचो घेतला, 2 कुडके तिखी, 1 चमचो जिरे, 4 वेलच्यो आनी अर्द कप विनेगर घेतला। आता हे आमकां एका मिक्सरान घालून वाटून घेवपाक जाय। आता हे सगळे आमी एका मिक्सरान घालून घेवया आनी तातूंत घालया अर्द चमचो मीठ, हांगा तुमी तुमच्या चवी पुरती वापरात, अर्दो लिंबू पिळून घेवया, अर्द चमचो घालता हळदीचो पिठो आनी थोडे विनेगर घालून ही आमकां वाटून घेवपाक जाय। हाजी एक पेस्ट तयार करून घेवपाक जाय। आनी हो पया अशे तरेन आमचो काफ्रियल मसालो तयार जाल्लो आसा। आता हो आमी मॅरिनेट केल्ल्या सुंगटांक लावन घेवया आनी मिक्स करून एक 15 मिनटां खातीर काडून सायडीन दवरया। ताजे उपरांत एका कायलीन तेल गरम करून घेवया आनी तेल बरें तापलें म्हणटकच ती मॅरिनेट केल्ली सुंगटां एक एक करून कायलीर घालया आनी ताजे वयल्यान थोडेंशें तेल घालून घेता आनी ही आमकां दुसरे वटेन परतून दोनूय वटेनी बरी भाजून घेवपाक जाय। अशी बरी भाजली म्हणटकीर ती आमी एका प्लेटीन काडून घेवया। आता त्याच कायलीन थोडें तेल घालून घेता आनी तातूंत 1 कांदो लांब पातळ शिनून घेतला तो घालून घेता आनी हो आमकां बरो तळसून घेवपाक जाय। बरो गोल्डन ब्रावन जाता म्हणसर फ्राय करून घेवपाक जाय। तो असो बरो गोल्डन ब्रावन जालो म्हणटकच तो वाटून घेतलेलो काफ्रियल मसाला तातूंत घालया आनी थोडो असो बरो मिक्स करून घेवया। तातूंत घालता थोडेंशें उदक आनी मिक्स करून हाजेर झाकणें घालया आनी एक 10 ते 15 मिनटां खातीर हो मसालो बरो शिजोवन घेवया। आनी हो पया आमचो काफ्रियल मसाला बरो असो शिजोवन तयार जाल्लो आसा। आता तातूंत ती भाजून घेतलेली सुंगटां सगळी घालून घेवया। अशी बरी घालून तांकां अशें बरें मिक्स करून घेवया आनी तातूंत चवी पुरतें मीठ घालून हे परत एकदां अशें बरें मिक्स करून घेता। आता ताजें झाकणें धापून एक 5 ते 8 मिनटां खातीर हें आमकां बरें शिजोवन घेवपाक जाय। आनी हें पया तुमचे सुंगटाचे काफ्रियल खावपाक तयार जाल्ले आसा। हे तुमी पावा वांगडा किंवा जेवणा बरोबर बी खावं शकता। हे खावपाक खूब म्हणल्यार खूब रुचीक लागता। तुमी ही रेसिपी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात, तुमकांय खूब आवडटली। आनी आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळया अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।